नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफाईड तांदळा वयल्यान सभाघरांत जालो वाद. फोर्टिफाईड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक देखून उकड्या तांदळाक दिवचे प्राधान्य. आमदार कार्लुसाची मागणी. देवळां घरां कुळागरां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडले शिवाय ह्या वाठारांत सरकारान सुरू करची न्हय मायनिंग. आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी. आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाक समनस केली जारी. शेनवारा 3.5 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो सभापती कडल्यान आदेश. सत्तरी म्हालांतली भाटां सुकली. शेतकाऱ्यांनी उक्तायली तिडक. वाळपय शिपणावळ विभागाचेर घालो घेराव. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो शेतकाऱ्यांची मागणी. काजू हंगाम सुरू. काजूची पिकावळ अंदू बरी आयल्या. शेतकाऱ्यांनी उक्तायली धादोसकाय. फोण्या वाडी तळावले शेतकार करतात मानग्याची पूजा. आता पळयात खबरो विस्तारान. रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफाईड तांदळा वयल्यान सभाघरांत बरोच वाद जालो. फोर्टिफाईड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक आसात देखून गोंयांत तयार जावपी उकड्या तांदळाक प्राधान्य दिवचे म्हणून आमदार कार्लूस फेरेरान मागणी केली. फोर्टिफाईड तांदूळ कोणे वापरचे हे विशीं रेशन दुकानांनी जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. The FSAAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good. And the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning before you give it. Now my question is, this rice is being sold in open market under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack gain osnatte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they pote notat. They're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you're talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. Do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say, I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means, to me, 3,20,000 je ration holders तुम्ही by force extra vitamin C, extra iron हावपाक force केले आणि तेंगे फकत next 10 years, 15 years down the line organs जे damage जातले. Are you ensuring this? Number 1 question. Number 2 question. Speaker sir, मारोग म्हणले तुम्ही अदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे राईस घालपा जाय. सीएमान म्हणले मारोग म्हण. स्पीकर सर, उकडे राईस इज हेल्दी आणि हेल्थ इज वेल्थ. Ukde rice is health and fortified rice is wealth. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. आम्ही ताका leaflet sticker पासून मारू जाता, that is not a problem. Sticker मारपाक जाता, otherwise leaflet काढून मारपाक जाता. तो व्हरता आसतना ताका leaflet दिव येता. Regarding these are the benefits and those who want to take the precautions for the anemia or the sickle cell anemia जर आसत, we can give the awareness leaflets. आम्ही स्पेशली तयार करता. मराठी, कोंकणी, इंग्लिश सगळं. स्पीकर सर, तो वगीच व्हडले उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे. वगीत कितेंय सांगो नाका.
इट इज एन FSSI. एक मिनिट बसून घे. अरे बाबा ऐक मरे, आता ऐक न्ही. पयलींच थंयसर लोक सोसायटीतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात. हा किंवा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. एक मिनिट Sir, we are on question number 2B answered already. Answer has हांव फक्त एकूच सांगता ताका आनी सोपयता. तुम्ही 2 नंबर काढला जाल्यार FSSI अप्रूव्ड. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता थ्रू आउट देशाचो सर्वे करता एनिमिया कितलो कमी आसा ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही FSSI अप्रूव्ड केला. ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ हें सांगना. जाय जाल्यार त्यांनी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो तेजेर क्लियर मेन्शन केला. म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बीच रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन. गोंयानूच दिता असो ना, सगळी कडेन दिता. फक्त एक मिनिट, दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासेमिया आनी फॉर द सिकल सेल. हांच्या खातीर तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन. दे वॉन्ट टू टेक दॅट इज रायट आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता. रेस्ट ऑल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका. जिलाय उबो. Dredging of Shapora River. Start question number 2B, sir. 2B. Answer is Sir, हे आमचे Shapora River, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. मायनिंग लिजाच्या सुवातींतल्यान देवळां घरां कुळाघरां वगळना तो मेरेन बिचोलेन मायनिंग वेवसाय सुरू करचो न्हय अशी मागणी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी केल्या. मायनिंग वेवसायिकांक थळाव्या लोकांचे कांयच पडिल्लें नसता. ते फकत आपलो फायदो चिंततात असोय आरोप आमदार शेटये हांणी केला. लक्षवेधी सूचने वेळार हो विशय आमदार शेटये हांणी सभाघरांत मांडिल्लो. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सराउंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना हे हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इश्यू आसा हो सिरियस इश्यू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आणि ही लीज दिल्ली ती 1 आणि 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर राग हें केल्लें मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा. 176 घरां लीज एरियेन आसात. तांची कुळाघरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा. आमी कांय करूं शकना. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आता हे परत लीज दिता न्यू. आता आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हे आसली ती घाण गांवान आयिल्ली. कोण जाणा फाटी फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवान सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इश्यू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवान आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावजाक CM सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटी फुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच त्यांचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाचे म्हणटले.
आणि मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचे एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काढून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय. मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लांबगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां सभापती रमेश तवडकरान शेनवारा दनपारच्या 3:30 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो समनस जारी केला. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना म्हजेर आरोप करून सभापती म्हणून म्हज्या विशेष अधिकाऱ्यांचो अपमान केला. देखून तांकां विधानसभेत आपोवन जाप विचारतलो अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. सगळ्यांक एक कळयता, काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभाघराचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभाघरांत आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे तांणी केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाप विचारतलो तांकां. सत्तरी म्हालांतल्या अडवय वांते नानेली वाठारांतल्या भाटाक वेळार उदक मेळनाशिल्ल्यान दुश्काळाची स्थिती निर्माण जाल्या. सगळे पीक इबाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी वाळपय शिंपणावळ विभागाचेर घेराव घालो. पळयात पुराय बातमी. भाटांचेर दुष्काळ पडला. उदक वेळाच्या वेळार येनाशिल्ल्यान सगळी भाटां सुकली. वाळपय शिंपणावळ विभागाचे पंप ऑपरेटर वेवस्थीत काम करिनात. देखून उदकाचो उणाव सोदचो पडटा असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केला. एके वाटेन रानटी जनावरां त्रास करता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन शेतकारांक उदकाचो उणाव सोदचो पडटा. देखून थळाव्यांनी वाळपय शिंपणावळ विभागाच्या अभियंत्याक घेराव घातलो. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन अभियंत्यान ह्या वेळार दिलें. 10-15 वर्सांतल्या स्किमीचे पाणी घेता पूण आतां सरांचे ह्या वर्साचे तुमकां सांगता अजून का पयरो आमकां पावना. कालच पावला पयलो म्हणजे 4 का 5 तारखेर पावला तो पयरो आनी हे आमकां सतयता. आयज पाणी ना फाल्यां ना आनी पूण आमी काय करपा शेतकऱ्यांनी तेच्या फुडें कश्ट करपाचें काय ना ही परिस्थिती येयल्ली. पूण आमी आयज ऑफिसान येयल्लेले आसा आनी तेच्या सांग्या पंचायत पडटा आमकां. सांग्या पंचायती अंडर मी येयल्लो आहा. आमी सगळे 10-15 लोक येयल्लेले आहा तेन्ना आनी तशें जास्ती म्हयन्याक कितले म्हयन्याक अजून सादारण चालू केलेले जानेवारी 4 तारीख केला म्हणटा चालू. ते म्हाका खबर ना केन्ना केलं आनी काय ते. पूण पयलो पयरो येयला आतां म्हाका काल 6 तारखेक येयल्लो आहा 4 दीस. त्या उपरांत अजून काय पाणी येवना. म्हयन्याक कितलो पयरो येवंक जाय तुमकां? म्हयन्याक सरांचे 4 तरी पयरे येवकच जाय. 4 नाल्यार 3 तरी पयरे येवकच जाय. आनी ह्या म्हयन्याक कितले पयरे येयले? अजून एकय ना, एकच येयला फर्स्ट स्टार्ट पयलो येयला. आमचे ऑपरेटर आहा ते सारके आमकां पाणी येयना. म्हणजे अशें आतां आमकां पाणी वचून गेल्या वर्सा एक 3-4 फावटी म्हयन्याक पाणी गावताले. हे फावटी अजून जानेवारीत आमकां एकदां 5 तारखेक पाणी सोडलेले अजून पाणी येवना. आनी ऑपरेटर सांगूंक गेला म्हणटा हे लायनीक पाणी चालू आहा ते लायनीक पाणी वेले मोटर एकच स्टार्ट मारता. पयलीं 2-3 मोटर आसताले आतां एकच मोटर तो सारको पाणी ना. आनी सारके लोकांचे आमची उत्पन्न केलेली काबार जाले. कितलीशी घरां आसा तुमच्या गांवांत? 40 घरां. सगळे सुपारी आनी कितें अशी? सुपारी काजू आहा लोकांची माडी लायल्या परत ते गाया केळी. आनी खंयचे पाणी खंयचे दिता तुमकां? आमकां बंधाऱ्याचें पाणी. बंडाराचे? हो साहेबान आतां आमकां घाल्या मोटर आनी एक बस येता आनी पाणी सारकें रेग्युलर सोडपाक लायता म्हणून सांगलें. खंयच्याच सरकारी ऑफिसराचेर कंट्रोल ना. खंयचोच सरकारी ऑफिसर वेवस्थीत ती स्कीम चलतली हेजेर लक्ष दिल्लें ना. जेन्ना स्कीम ही आमी तांकां दर वर्सा सांगता की तुमचे ऑक्टोबर म्हयन्यान तुमची स्कीम ही रेडी जाल्ली जाय. नोव्हेंबरान पयलो आमकां मेळोंक जाय. हें दर वर्सा आमी सांगत येयला. पण हे खंयच्याच वर्सा अशें जायना की डिसेंबर उजवाडाना अशें केन्नाच जायना. डिसेंबर उजवाडान डिसेंबराच्या उपरांतच तेंचे स्किमी सुरू जाता. आयज आतां पयलो पळय जेन्ना एक खंयचें झाड लायतलो झाड जें कोण लायता न्हू ताकाच खबर आहा झाडाची काय किंमत ती. आमी जें वाडोवन दवरलां तें आमच्या पुरापणां खातीर दवरलेलें आसा. आमच्या बापायन दवरलें तेजे फुडें आमची आहे. पण जेन्ना ताका झाडाक पाणीच ना जाल्यार तें झाड जगतलें कशें? उत्पन्न काय दितलें? जेन्ना आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर देश अशें जर म्हणटा जाय जाल्यार मूलभूत शेतकऱ्या कडेन हें सरकारान लक्ष दिवचें ही काळाची गरज आहा. तरच हो शेतकरी हो स्वावलंबी जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडां रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार हो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस, नाल्ल, कोकम, आंबे. सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता. जशें एग्जाम्पल आमचे पणस आसा, पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता, साठ करता, जॅकफ्रूट पिक्कल करता. तशेंच तरेन खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरार तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आणि गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हें आनी काम करून जातलें आनी कितें करतलीं काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपा वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरपा पडटालो. जेन्ना आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावलेले आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरपा पडना. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. गोंयभरात काजू हंगाम सुरू जाला. गांवगिऱ्या वाठारांत काजूची पिकावळ घेवन शेतकार उत्पन्न मेळयतात. पेडणे पार्से हांगा श्रीराम साळगांवकर आनी प्रमिका साळगांवकर हे जोडपे फाटल्या 6 वर्सां सावन काजूची पिकावळ घेतात. जाणट्याची जमनीचेर वेगवेगळी पिकावळ घेवन तातूंतल्यान फायदो जोडूं येता अशें मत ह्या शेतकारांनी उक्तायलां.
वायट आहा न्हू जगपाक. आता तुका तुजी मिसेस तुजी भुरगीं सहकार्य करता तांकां तूं फोर्स करता यो काजीनी यो काय तांकां ती आवड जाल्या. शेवटी कसा ज्या जाग्यार पैसो आहा न्हू त्या जाग्यार कोणय येवंक शकता. पैसो फक्त कसो गावतलो. मी माझ्या झिलाक सांगलेला रानान पैसे पुरून दवरलेले आहोत. झाडा पोना पैसे आहोत ते लागीं कर. तू आता तो म्हणटा म्हाका कितके पैसे दितलो दिसाक 10 रुपया दितलो काय 100 रुपया. तू झाडा पोना जितके पैसे पडले ते लागीं कर तुका गावतले. ते ना म्हणजे आता गोवा पासून म्हणजे आम्ही अशी वयता न्ही एग्रीकल्चर मिटींग बी आसली आम्ही अटेंड करता. ओके. म्हणजे कोणाचे 1-2 शब्द ऐकले का फुडें कळटा न्हू कसो बिझनेस करप कशें मार्गदर्शन तेंचे कडसून मेळटा न्हू. हांवें युट्यूबार पळयलें म्हणजे कशें आसता काजूचो जर फवारणी केली जाल्यार कीड लागना. औषध म्हणूनय त्याचो वापर जाता. ओके. आता हे काजू काडटा पळय हे काजू आता ही फेणी बिणी हुर्राक काडप आसता तुमकां वास बी येना तसो. ना ना म्हणजे लहानपणापासून ह्या तेतून सवय जाली. तुमच्या घराकडे बी असलो व्यवसाय आशिल्लो. आसा काजी आसा काजी आशिल्ले. अळसाणे आसा. ओके. आसा व्हडलो आमकां. आता तुमकां हे रानातले जनावरां बी त्रास करता ह्या काजूंक बागायतींक तुमच्या. ना त्रास अशें ना आमी कंटिन्यू हांगाच आसता. कंटिन्यू. केन्ना लायले हे तू काजूचे झाड. हा तुका कोणी सांगले हे झाड लावंक जाय म्हणून. आता कितली जाली आसतली त्या झाडाक कितली वर्सां. 3. आता ते लागता ताका मुट्टे लागले आसा तुका कशें दिसता. बरें दिसता. आणि केन्ना तरी झाडां लायतलो तू. आयज आमी पारशा जे प्रगतशील शेतकरी श्रीराम साळगांवकर आणि तांची घरकान प्रमिला साळगांवकर हांची डोंगर महारानाचेर बऱ्यापैकी काजूची बागायत आसा. आणि ह्या काजूच्या झाडांक ल्हान व्हड अशे चडांत चड काजू लागलेले आसा आणि भट्टी लायल्ली आसा. भट्टीत सुरू आसा काजू पासून हुर्राक तयार करप हुर्राका पासून फेणी तयार करप. साळगांवकर जे कुटुंब आसा त्या कुटुंबांनी आपल्या पूर्वजांचो डोंगर माळरान राखून हांगर शेती व्यवसाय केल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर. फोंड्या वाडी तळावली मगरीची पुजा करपाची परंपरा आसा. शेकडो वर्सां सावन हुनीर चिचुंद्री तशेंच हेर जनावरां पासत मगर शेताच्या पिकावळीचें रक्षण करता असो शेतकाऱ्यांचो भावार्थ आसा. हे कितली वर्सांची परंपरा आसा ही. हांव आतां 71 वर्सांचो जाल्लो हांव भुरगो आसतना बापाय बरोबर येतालो. म्हणजे शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा म्हणून येता. हांव सांगूंक शकना कारण हे गांव जो वसयल्लो आसा की ना तेन्ना पासून ही परंपरा आसतली ती चलता. आणि हो विधी आमचो हेच्या पौश म्हयन्याच्या अमावशेकच जाता. सोपतीचो आज म्हयनो पौश म्हयनो सोंपलो आजच हो सगळे कडेन जाता. कारण हरशीं बाकीच्यो देवदेवताच्यो कांय म्हणजे देवचार म्हणटू आनी कितें हें आसा तांकां आयतार लागता. सातेरी जे म्हणटा तांकां आयताराचो चड हें आसता. पूण हे हेका आयतार असो लागना ताका अमावस पौश म्हयन्याची सोपती अमावस. वार खंयचो आसले उपकार खंयचो वार खंयचोय चलता. आज शुक्रार पळय. आनी हेजी इतली तुमकां सायज सांगपाचें म्हणजे रथसप्तमी पर्यंत तेतून हें आसतलो प्राण आसतलो. प्राण म्हटल्यार ते कोंबड्याचे बील घातलें. बील पळय घातलेलें आसा. सांग्यार मार्केटात रस्त्यार मदींच आशिल्ल्या फातराक लागून बरेचशे अपघात घडटात. तशेंच बरेचशे लोक हांगा आपटून पडटात. शेनवारा एक जाणटेलो असोच ह्या फातराक आपटून मोटारसायकली वयल्यान पडलो. हो फातर नगरपालिकेन बेगोबेग काडून उडोवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. गाडी येतालो मोटरसायकल घेवन तो पडलो फातरा आपटून ते पांयां बियां मार लागलो. ताका हॉस्पिटल आड्डोन आनी एकटे पडलो हिंगा फातराक आड्डोन आनी एकटे पडलो फातरा आड्डोन तो तेचो हॉस्पिटल हाडलो. हॉस्पिटलान तो बाडला 2 दिसांनी हे जावन दोनी दिसांनी म्हण तो हातून काडून लाया मारता आनी पांय पडले तुमकां उपकार मारता आनी फातर मात काडना. चार फातर आहा मातशें ते काडपाक लाय आनी पळय आतां तो एकलो मनीस हाडटलो आनी शेवटून पडलो तकली बिकली फुटल्या तरी जबाबदारी कोण घेता आहले. पण म्युन्सिपालिटी तुका दिसना खंय तरी हें आसा ते करना अशी. ना कोण करना आतां कितें दीस जाले कोण कॅरी करना तुजी. तुमी केन्ना सांगलेलें कार्ड म्हणून. पूण आतां कितले जाणांक काडपा लायता ते उबी करपा लायतात आतां ते सारकी करपा लाया तितलें आनी हांव आसा सांग्यार मार्केटाक आनी आतांच एक जाणटेलो मनशाक हांगा हे फातराक तुमी पळोवंक शकता. हे फातराक आपटोन खंय तरी तेजो पांयाक इंजरी येयल्ली आसा आनी ताका हे स्थानीक जे मार्केटाक लोक आसा तेणी ताका खंय तरी औषध पाणी करून 108 आपोवन ताका
सांग्यार जे हॉस्पिटल आसा थंय शिफ्ट केल्लो आसा हे लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे हो जो फातर आसा खूब डेंजरस आसा आनी हे फातराक आपटून दिसान दीस कोण ना कोण पडत आसता आनी हांगा बेजबाबदारी दिसून येता म्युन्सिपाल्टीची. तर हेज्याय पयलीं एक जाणटेलोच मनीस हे फातरा आपटोन पडोन ताका 2 दिसांनी तेजी मृत्यू जाल्ली आसा. सो मार्केटाचे लोक डिमांड करतात जाता तितले बेगीन म्युन्सिपाल्टीन हो फातर काडचो आनी कसलो तरी उपाय करचो जेणे मुखार कोणाक इंजरी जावपाना कोणाचो मृत्यू जावपाना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सत्तर. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Farming, an active part of our landscapes. It is one of the most powerful engines driving the growth of humanity, and farmers have come up with resourceful techniques to feed the world. Man has been practicing agriculture from Stone Age. There are various Indian legends which tell us about the origin of agriculture. Well, we are not going to go into the history today, but here it is very important to mention that India's contribution to world's agriculture is most significant and diverse. Considering scope for agriculture in Goa for cultivation of crops, processing of agri-products for value addition and export, high-tech agriculture using artificial intelligence, the government of Goa felt it necessary to establish Agriculture College in Goa to offer 4-year BSc Agriculture program for students aspiring to be agriculture professionals. The Goa government established the college at Ella Farm Complex, Old Goa, in an area of 40 acres and provided necessary infrastructure. The college has admin building with classrooms provided with interactive boards, girls' hostel, accommodation for boys, canteens, labs, sports facilities and experimental fields. The college was inaugurated by Honorable Chief Minister of Goa, commenced on 27 September 2022. Subsequently, in the 8th semester, all these students, they actually handle the projects, and they process the food, or they rear the honeybees for the honey production, or they take the vegetables or the pulse cultivation. At the end of the 6th month, they whatever profit they get, they share it equally among them. Our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, visualizing Goa's potential in the field of agriculture, has created this opportunity, and he wants young generation of Goa to make use of it.
रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफायड तांदळा वेल्यान सभाघरात बरोच वाद जालो. फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक आसा, देखून गोंयांत तयार जावपी उकड्या तांदळाक प्राधान्य दिवचें म्हणून आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केली. फोर्टिफायड तांदूळ कोणे वापरचे हे विशीं रेशन दुकानांनी जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी शुक्रारा फांतोडेर चोरांनी फोडली. फंडपेटयेंत फक्त 1,000 रुपया दवरून बाकीचे हजारांनी रुपया फारायले. ह्या घडणुकेचो पुलिसांनी पंचनामा करून फुडलो तपास चालू आसा.